लोकांनी न्यूज गोंयकारा फेर्नांडीस बेगली गांवांत गेल्ली न्यूज गोंयचे परजे खातीर आयज आमी सांजे दियार येयलो आहे इगोर्जी वाड्यान सो आयज लोकांचे एक उलो आहलो आमकां मीन्स मातशें ये आनी आमगे गांवांत कितें जाता तें चोयाय म्हूण आनी आयज सारकें हिंगा रावपा जायना नुस्त्या फॅक्टरी आहा बट हेचो तें सोडलें त्याचो वास घेवपा जायना हिंगा आतां आमी थिंगा एक आंटी मेळ्ळी ते कोडे जालें ती म्हणटाली हिंगा भुरगे न्हांवताय बिवताय म्हूण आनी ते मेचो हें सगळें काडे दाखय मातशें हेचो सगळें हें नुस्त्याचें वयल्यान तो म्हणटा थिंगा तो कोण ओनर आहा तो सांगता आपूण सोडना म्हणून सोडना जाल्यार हें सगळें कितें आनी आमी हो इश्यू 2 वर्सां फाटीं हें केलोलो लायक गेलोलो आनी पंचायती तेंगे एक्शन घे म्हूण एपील केलोलें सो मागीर आयको येयलोलें की 3 म्हयने तेंगे बंद दवरलें आनी मागीर 3 म्हयन्यान आयको कॉमेस केलो म्हूण पोतून आनी मागीर कांय ना हेचो पोतून आयको कॉमेस जालें तेंगेलें सो मागता आमगेले कोण सांस्कृती आरेलचे लोक आहाय न्हू मागता भायर सोराय हेचो हेसो जात तें बंद कोराय हे जाणट्यांकूय माल तुमगे भुरग्यांकूय माल सो मागता मातशें भायर सोराय आनी तुमगे वाडो तुमगेलो गांव मातशें राखो मुखार सोराय देव बरें करूं सकल कपडे दिताले आमी पाज अशे भाशे पाज आहले कळ्ळें ते पाज दिता रोप दिता रोप दिता आमी तेचो उदक बरें क्लीन सारकें क्लीन येतालें हे भाशेन येतालें तें हाजें आतां जालें जालें 5 वर्स मागीर जातलें तेन्ना तें उदक भाशेन येतालें जाय तें आमी 2 वर्स पयलें एक इश्यू गेलोलो थिंगा तें नुस्तें हें सोडाय म्हूण थिंगा शेतां सो ती आमी तो गेल्यार 2 वर्स जालीं पूण पंचायती सांगलोलें पंचायती एपील केलें पंचायतीन कांय एक्शन केलें ना ते आज पोतून आयको कॉमेंट जालो बस येता सांजे जालो एसो येते कोटा येते सारकें येते आनी हें तिने सारकें कोणाचो येते येते म्हणून हे येते पायप टाइम छोटा ना तो पावसा टाइम छोटा तो पावस कमी हा हय चड पावस येयले काडना ती क्लीन जाता रोखडे क्लीन जातें बरें आहा बट ते सोटाय न्हू हितून ते मागीर सगळें मागीर रिवर्स जाला वयता सगळ्याक मिक्स जाता सगळ्याकू मिक्स जाता मागीर आनी ते कितें चोय मरे ते कोणू हाल मागीर थिंग कोणू मुखार न्हांवताय जाल्यार तेंगे आंग बीण फुटता मरे आनी भुरगीं काय पळय खेळटालीं काय हें आतां पळय हें बांदलां न्ही पळय हें आदलो सांगो तें सकट कितें आहाय न्ही आदलो आदलो ते पिळगेन कोण आमी नकळ हय आतां तें सारकें हे भाशेन आहलो सारको आतां सारकें तेंच्यांनी बांदून गेला हेंवूय पयलीं आसलें पळय ना 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 तें पसार बांदिना बांदिलां पयलीं बिस्ती बिस्त पांच आनी शिकून येता उदकू आतां हय येतलें उदक आयज सारकें चड जालां आयज हय काल एश कोन नुस्तें कोण आहलें हय आयज सारकें चड आयज सारकें चड जालां आमी 2 दीस येयले ना हय ते काय आसलो ना कांय आसना बरें निवळ आसलें उदक हय आनी आज काडें आज आमी येयले आज काडे वास येता हय ना हेचो कोट न्हू हेचो सगळें हेचो शेत तें हे सायडीसून चड आहा ती खंयच्यानी हो हेचो हे सायडीसून चड येता हें हुंयसून येता आतां ते भी थिंगासून येता थिंगासून शेतासून थिंगासून या पाईपलाईन हय ते पायपानासून तें उदक हे शेता ये साइड भी हा ये साइड भी हा एक पायप आहा पळय ते पायपासून दोन्ही सायडी ते पायपापासून इश येता आनी तुमगे पंच मेंबर बीन कितें तुमगे वाड्यांत तुला हितून आटाय तो कितें कोता आमचे सांगोचे आनी आतां ते हें गांवां अशें कोन्न वायट जाता तें मुखार पांच आहले तेंचे तें गोट धरून कितकाय न्हू केसर कळ्ळें पांय बी जायना पांय बी हाताय पोटान बी कशें करून चलतलो हितून गेलो हय आमी म्हणटा ती चोरोवपा मरे बाबा मुखार गिमा तो बंद दवरता टँकी पावसान तो टँकी सुट्टा